पळय आमचे एसीचे पाईप सुटलेले गाडयेचे लिवाचे, सो ते आम्ही आता सारखे करून येयल्या. आणि तेणी फक्त सांगला, तेणी फक्त ते साफ केला, फिल्टर आणलं तो बिकॉज तो जोक जाल्लो सगळे. आणि इफ आता परत येयले उदक जाल्यार उगडची पडटली, गाडी सर्विसींग करची पडटली. तेणी सगळें उदक बीन सगळें साफ केलें हांगले, थँक गॉड. जाल्यार म्हाका चलोंक सुद्दां मेळना, बसोंक सुद्दां मेळना कसलें सारकें. आतां आमी वयता नुस्तें हाडपाक बिकॉज डॅडी आयज घरान ना, डॅडी गेल्या टुराक, सो आमकां नुस्तें हाडचें पडलें. सो आमी आतां वयता. आतां जालीं 12 जायत येयलीं आनी आजून पर्यंत नुस्त्याचें कांयच ना. कडी बीन करूंक जाय, खूब लेट जातलें. मिरसांग बीन वांटून थेयल्या सगळे. आणि गायज ही माझी वाट इस्कॉलाची. ही म्हटल्यार ही न्हू, लायक हांगा केन्ना येताली आमी ती सायडीन. हांगाच वयताले ते इस्कॉलाक सालिगांव, आनी हांव वयतालें कलंगूट. सो हांगा येताली ती भोंवपाक बीन केन्ना. कितल्याच तेंपान येयली उसकी पुरानी उसके ज़माने की यादें ताजी हो गई. ये भाई ये स्कूल आकांक्षाचे. इफ यू नो द नेम ऑफ द स्कूल यू प्लीज कमेंट. जाणत आसतली मोस्ट पीपल. सालिगांव एकूच आहा थोडी हा, बट दिस इज द ओनली कॉन्वेंट ना. हा कॉन्वेंट एक्चुअली हे म्हणटा हांव ते हांगा कोण घेयात मातशें म्हाका तुमी. हांगा आनी आमकां कितलो वगत लागता कोण जाणा. आमी हांगा उरले शिरकाल्यात कितली 10 मिनटां जालीं दिसता. कितलो वगत हांगाले हालात ना. मातशी हालता, मुवींग ट्रॅफीक आहा, बट मातसो टायम लागता. पळय कितलो टायम जाता तो. आतां जाली सारकी 12 जाली आनी आमी अजून पावना. नुस्तें कितल्यांक एकांक पावता दिसता दिस घरा. पळय हो रोड तो मर्ज जाता तो. आणि एकूय आहा फुडें रोड रेस मार्गोसा कडल्यान येता तो सुद्दां मर्ज जाता. सो ते दोन रोड आहा न्हू, सो ताका लागून खूब हांगा ट्रॅफीक जाता आसता. तितून ह्यो बायकी आनी ते ओवरटेक करतात आनी वयतात, धांवतात. इसवण घेऊया. इसवण ते चणाक लेट पावली गो आमी, खूब लेट येयली आमी. कितें आहा तें घेवया. माणक्यो हा, माणक्यो देव उकलीत ना. आतां आमी पोरवोरच्यान येयल्या बिकॉज थंयसरल्यान खूब ट्रॅफीक जाता. आनी थंयच मागीर शिरकाता कितल्यो वगत त्यो तर गाडयो वचोंकूच नासल्यो. सो ताका आमी आतां पोरवोरच्यान घेतली गाडी. हांगा मातशें तरी रोखडी पावतली, थंयसरल्यान थंयच उरतली आमी. आनी आमी पेट्रोलूय एकूच लायन आहा, तो आनीक गोंयाला. पेट्रोल एक लायन आहा. आनी घातले सुद्दां हे गाडी एक जाल्यार ते रेंट कार. सो पळोवया पावल्यार पुरो म्हणटा हांव. देवा तुका पोरवोरी जाल्यार पोरवोरी ट्रॅफीक देवा. हांगा आनी अर्दे रोड बंद केल्या आनी तितून लायट व्हेकल्स जाल्यार बसी भितर घुसतात. 12:30 जाली. एक तर भूक लागल्या प्लस हे ट्रॅफीक तकली जड जाली सारकी. एसी लावून पेट्रोलाक लागून एसी लावंक मेळना. वत सारकें कडक आहा. आमचें पेट्रोल काबार जालें आनी आतां आमच्या जिवार येयला सारकी. आतां कशी पावतली ती आमकां खबर ना. हांगा लागीं पेट्रोल पंपूय ना, डायरेक्ट सालिगांव. आनी आमी पोरवोरीनूच आहात अजून. सांगोळटा सुद्दां पावूंक ना. शी जोक जावपाचो. काबार जालें पेट्रोल जाल्यार लायक फुल्ली बंद पडली गाडी जाल्यार. केन्नाच बंद पडोंक ना. ते देवा तूं पावली आमकां वाट. रेकॉर्ड तोडूंक घेवं नाका आमचो. तर गायज हे दीदी आनी मा आतां करता नुस्तें साफ बिकॉज खूब टायम जालो, लेट जातलो आनी एकटे करूंक पडली. ताका लागून दोगांय बारल्या ती पळय. आमी हाडल्या खुबे आनी हे माणक्यो स्क्विड्स. आमकां कांयच थंय कळना लायक कितें घेवंक कितें नाका. ते फोन मारल्यार फोन उखलिना. ना हे पळय आमी देडाक आतां च्या पियाता. सो मान केले ही भाकर. हांव नको इतली कडक कशी जाली ती आनी ही मोव आहा बरी. आनी 1-2 भाकरी, एक पोळी आहा
आनी भुर्जी आनी श्रुती आमकां घेवन येयला चाव हरमनांची. सो बरी आहा ही चाव आतां पिवन पयली बरी इलायचीचो बीन बरो फ्लेवर आहा सारको आनी चड गोड ना न्हू गो. हांव कशें लागली तुका चाव? हय. मातशी चाव थंड जाली पण आमचे कडेन थंड आतां गरम करपाक आनी मात पाशी आसना सो आनी जेवची बीन ना आमी डायरेक्ट हेच खातली आनी पुरो येयल्या टेलराक येवन म्हाका तो कुर्ता सारको करपाक दिलो लूज जाता तो म्हणून सो मी तो व्हरपाक येयल्या. आपलो कुर्ता घेवन येयलो आनी मम्मीचे ब्लावजूय हाडले दिसता. बेनी अशें कितें दिसता अशें दिसता हे बेनी 300 रुपयांक बरें आहा एक्चुअली. वीच कलर यू आर टेकिंग ब्लू ऑर पिंक? आं आय गेस पिंक इज गुड. आता पिंक पिंकी पिंकी. आम्ही घेतले छोले भटुरे, एक दही और पापड़ी चाट अँड 1 मावा कचोरी. कट करता मावा कचोरी मिठी कचोरी हे तर पोवंक बरें दिसता. आंगलेट ऑर्डर केले. आता मावा कुल्फी मावा कुल्फी पेड्या भशेन लागता. चड गोडूय ना ती ओके आहा. पेडो कहो लागता एक म्हणटा. बरी ही मोही कशी लागता ते ना. हय तेच